प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग ऑफ हेअर म्हणजे Right, केस धवे जावप. हम्म. आता म्हाका केन्ना केन्ना कळना हे लोक केस धवे करता आनी मागीर कलर करता काय पयलीं कलर करता आनी मागीर तांचे धवे जाता काय ते म्हणजे इट इज रियली म्हणजे फॉर मी म्हणजे हांव केन्ना केन्ना अशें कोड्यान पडटा म्हणटा तशें. सो हाचेर म्हाका तुमी मातशें स्पश्ट सांगचें. Right. So premature graying. So premature graying, we can revert to some extent, but before the age of 25 or 30, we can say. After the age of 30, graying is body's normal process. Okay. So the graying कित्या खातीर जाता? Like when the melanocyte, आता पयली gray म्हणजे पयली हेराक कलर कसो येता? Okay. First is color येता is a melanin pigment असता which is produced by the melanocyte at the base of your root, okay, root of the hair. So जेन्ना आता हे melanocyte affect जाता because of some maybe some stress or some any other medication, okay, dormant उरता ते, it is not producing the this melanin pigment. So that time your hair will turn gray. Okay, so basically जेन्ना melanocyte melanin produce करपाचे stop करता तेन्ना ग्रे हेअर दिसता, प्रोड्यूस जाता, धवे केस धवे धवे जाता. सो वी कॅन रिवर्ट दिस विथ द अगेन स्टिम्युलेटिंग द melanocyte and all. Again there is application of certain medicines, okay, but at the age of early in your 20s or before your 20s सपोज ग्रेईंग जाता जाल्यार रिवर्टाचे चान्सीस असता. अगेन दीस चान्सीस आर लायक 50%. लायक फूल तुमचे परत रिवर्ट जावपाक म्हणजे पॉसिबल ना बिकॉज मेलेनोसाइट डॅमेज जाल्ली असता न्ही, देन इट इज नॉट पॉसिबल. बट सपोज मेलेनोसाइट इज देर एट युअर रूट लेवल आनी डॉर्मंट आसा, एक्टीव ना, देन दॅट कॅन बी एक्टिवेटेड विथ सर्टन मेडिसीन अँड देन द ग्रे हेअर can be reverted. Normal. But जशें हांवें म्हणलें like before the age of 25 to 20. म्हणजे जाणटेपणा जाता तेका तुम्ही व्हडलेशें काय करू शकता. 30 तेच्या उपरांत काय करपाक रिव्हर्सल इज नॉट पॉसिबल.